पोरसकडे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एक ट्रकान डिवायडराक नेटान धपको दिलो। सुचोवणी फलक आनी लायट नाशिल्ल्यान हो अपघात घडला। कोणाकूच हातूंत जिवीतहानी जावं ना, पूण सरकारान हाची दखल घेवन सुचोवणी तक्ते लावचे अशी थळाव्या पेडणेकारांची मागणी आसा। पेडणे म्हालांतलो राष्ट्रीय महामार्ग 66 महाखाजन धारगळ ते पत्रादेवी मेरेनचो रस्तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत आसा। ह्या रस्त्याचे काम भाजप सरकारचो आवडतो कंत्राटदार MVR ह्या कंपनीक दिल्ले आसा आणि ही कंपनी आपणाक जाय तशा तरेन रस्तो करता। आयज मेरेन थळाव्या नागरिक, थळावे आमदार, थळावी पंचायत कोणाकूच विश्वासात न घेता राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरान सुरू केल्ले आसा। राष्ट्रीय महामार्ग काम करत असताना ज्या तरेन पयली गावागावांक जोडणारे सर्व्हिस रस्ते आवश्यक असले ते रस्ते करपाक हांचे कडेन वेळूच ना। जी जागा संपादित केल्ली त्या जागेन राष्ट्रीय महामार्ग तयार जाता आणि आता गावाक जोडपी सर्व्हिस रस्त्या खातीर जागोच उपलब्ध ना अशी स्थिती आहा आणि अत्यंत जी धोकादायक वळणां आसात त्या वळणांचेर कसल्याच तरेचे दिशादर्शक फलक ना, लायट ना रात्रीच्या वेळार। रस्तो खंयच्यान खंय वयता हो दाखोवपी फलक नसल्या कारणान रातीच्या वेळार पोरसकडे न्हयबाग ह्या वाठारांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा।